प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुची 26 45 ते 52 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. मागीर आपूण लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून आपल्या शिसांक वेगीं होड्यार चोडून आपणा आदी पोलतोडी बेत सायदे वचूंक लायले. आनी तांकां धाडटोच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. आनी थिनसान जातोच व्हडें दोरयान मोदें पावलें. आनी तो एकलोच धोडेर आसलो. आनी परते वारें मारतालें देखून ते ताणूंक कोश्टावताले म्हूण पळोवन फांत्या पारार दोरयाचेर चोलून तो तांचेशी आयलो आनी तांचे फुडें वचूंक कोरी. पूण कोण दोरयाचेर चलता ते पळोवन भूत म्हूण समजून तांणी किळोवच मारली, कित्याक सगल्यांनी ताका देखलो आनी तांचेर आकांत आयलो. पूण रोखडोच तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, धीर दवरात, हांव तो, भियेनाकात. आनी तो तांचे सुरशीं ओड्यार चोडलो आनी वारें थांबलें. आनी ते आपणा भितर एकदमूच थोटाकले, कित्याक जोड मनाचे जावन वाडयल्ल्या उंड्याचो ओळ तांकां मेळूंक नासलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी हें शिवर्तमान आयकता. आनी कालचें शिवर्तमान आमी आयकता की जेजून 5 उडे आनी 2 मासल्यो घेवन 5,000 दादल्यांक आनी तिचोर बायलो आनी भुरग्यांक तांकां जेवण दिलें. आनी त्या जेवणान ताणें ताच्या शिसांक त्या व्हड्यार दुसरे वाटेन धाडले आनी लोकांक घरा धाडून तो दोंगरार गेलो मागणें करपाक. आनी कितें घडटा, तें वारें ताचे आड येता त्या शिसाचेर. आनी ते 6-7 वरां व्हड्याचेर आसात, ते थोकल्यात. आख्खो दीस ते जेजू बरी आसात. जेजून तांकां एका शांत जाग्या कडेन व्हेल्ले, कित्याक तांकां थंयसर तें थोडो तांकां सुसोग मेळलो बसपाक मेळच्या खातीर. पूण कितें घडटा, लोक थंयसर पयलोच हाजीर आसता आनी तांकां कसलो सुसेग ना. ताणें ते लोक ते शीस न्हिदोंक नात आनी ते आतां व्हड्याचेर आसात. आनी ते 6-7 वरां त्या व्हड्याचेर ते दोरयान आसात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या दोंगरार आसा आनी तो मागणी करता, तो पळयता की आपले शीस खरेंच त्रासान आसात म्हणून तो दोरयाचेर चलोंक वेता. आनी भाव भयणीनो, ह्या शिसांनी जेजूक पळयल्लो त्या दिसा कितें केल्लें जेजून, ताणें ह्या 5 उण्यांनी आनी 2 मासल्यांनी कितल्या लोकांक ताणें जेवण दिलें. खरेंच एक मिलाक जाल्ली. आनी आजून पासून ह्या शिसांक तांचो भावार्थ वाडूंक नासलो जेजूचेर. ते ह्या त्रासान पडलेले. आनी त्या वेळार तांच्या मनान, तांच्या काळजान इतलेंच आसूंक जायलें, आमचो धोनी, आमचो गुरुजी आमकां साल्वार करपाक येतलो. पूण खरेंच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू खरेंच तांकां साल्वार करूंक येता, ते कितें घडटा, ते समजतात भूत म्हणून. आनी ते एकदम घाबरतात. त्याच वेळार जेजू तांकां म्हणटात, धीर दवरात, हांव तो, भियेनाकात. परतून वाचता, जेजू कितें म्हणटा तांकां, तो उदकाचेर चलोन त्या शिसां कडेन येता आनी तो म्हणटा, धीर दवरात, हांव तो, भियेनाकात. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, आमी ह्या वेळार आमच्या संवसारान आतां COVID-19 चलता. कितलो लोक मरता ह्या वायरसा पासून. आमकां आमच्या फॅमिलीन कितल्या लोकांक तांची सर्वीस पिड्यार जाल्या. कितलो लोक ह्या वेळार दुयेंसांनी हॉस्पिटलान आहा. कितल्या लोकांक जेवण ना. कितले लोक त्रासान, कितले लोक पयशे ना म्हणून तांचो संबंद, तांचा काजराचो संबंद तुटला. कितले त्रास आमी भोगता ह्या वेळार. आनी ह्या वेळार जेजू आमकां कितें म्हणटा, धीर दवरात, हांव तो, भियेनाकात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें देवाचें उतर, जेजूचें उतर आमी खरेंच काळजान धरता, आनी जेजू आमकां जेन्ना म्हणटा, धीर दवरात, हांव तो, भियेनाकात, हाचो अर्थ कितें? तो म्हणटा, धीर दवरात, म्हज्या उतराचेर तुमची चोत्राय दवरात. आनी जेन्ना म्हज्या उतराचेर तुमी चोत्राय दवरतात, तेन्ना उतर तुमी पाळटात, तेन्नाच की तुमकां खरेंच जें हांवें म्हज्या उतरान सांगलां, जें उतरान बरयलां, तें तुमकां तुमच्या जिवितान घडून येतलें, तुमकां तें फावो जातलें. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू खुर्सार आसलो
मोरच्या आदीं ताणें म्हणलें सगळें संपारलें आनी ताणें आमकां सगळें बरें घडोवन हाडलां. पूण तें आमच्या जिवितांत तें पोतून आमी हाडूंक जाय जाल्यार गरज आमकां भावार्थाची. भावार्थ कितें कसली? भावार्थ जेजूच्या उतराचेर. आमी म्हणटा आमी जेजूचेर भावार्थ आसा, भावार्थ आमी मागणें कोत्ता, पूण खरेंच आमी ताच्या उतरा प्रमाणे तें मागणें कोत्ता? खरेंच आमी त्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरला? खरेंच ताजें उतर जेन्ना आमकां सांगता ताच्या गायांनी आमची पेकोणी जाली, आमी फकत जेन्ना आमी बरी ना आमी म्हणटा जेजू म्हाका बरो कर, ऑर आमी खरेंच म्हणटा जेजू तुज्या गायांनी म्हाजी पेकोणी जाली म्हणून आनी देखून हांव तुका आर्गांनी वाखाण दिता कित्याक तुज्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली. आर्गां तुका वाखाण दिता कित्याक म्हाका सर्वीस मेवली. आर्गांनी वाखाण दिता ही कोवीड-19 हें व्हायरस चलता पूण तुजे आज बोडवे म्हजे कडेन आसा आनी म्हाका केन्नाच कितें वायट फाव जावचें ना. भाव भयण, जेन्ना आमी आमच्या जेजूच्या उतराचेर आमी खरेंच चोत्राय दवरता, तेज्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता, तेन्नाच की आमच्यान म्हळें येता धीर दवरात, हांव तो भियेनाकात. पण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी घाबरता, देवाचें उतर ना, कितें जाता आमकां भिरांत येता, आमकां भिरांत दिसता, आमकां समजता की देंवचार आमच्या फाटल्यान लागला, भूत आमच्या फाटल्यान लागला. आनी तेन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजान ना म्हणून आमी खरेंच धीर दवरिनात आनी आमी भियेता. पूण आयज जेन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून आसा, खरेंच आमी तें उतर पाळटा, तेन्ना जेजू आमकां भितरल्यान जें उतर जेजूचें उतर मास जाता आमच्या भितर आनी तेन्ना जेजूचो आवाज आमच्या भितरथान आमकां येता. पवित्र आत्मा आमकां उलयता आनी सांगता धीर दवरात, हांव तो भियेनाकात. भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या वेळार भावार्थ दवरूंक जेजूचेर. कित्याक जेजून सांगलां जेन्ना आमी भावार्थ दवरिना आमकां कसलेंच फायदो आमकां जावचो ना देवाचो. आनी भाव म्हणून जो जेजूचेर भावार्थ दवरिना तो खरेंच म्हणल्यार एकदम इफेन्नान वचपाचो मनीस. आमकां फकत भावार्थ दवरून आमी साल्वार जातले आनी देखून तो त्या भावार्था वरवीं तेन्नाच आमकां सगळें बरें देवाचें फाव जातलें. तें भावार्थ म्हणजे कितें भाव भयणीनो? देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी आमच्या काळजान दवरून तेन्ना तें उतर आमकां भितरथान पवित्र आत्मा उलयता आनी आमकां धीर दिता आनी आमकां म्हणटा भियेनाकात, सगळेंच बरें जालां, तुमकां कसलीच भिरांतीची गरज ना. आयज भाव म्हणून जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, खरेंच आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून आमच्या मनान दवरून तें आमी पोतून आमच्या तोंडांतलें सोडून आमी उलोवन तेंच आमकां फाव जावनी. आनी जेजून जें घडोवन हाडलां, जें संपारलां, तें आमच्या जिवितांत आमी घडोवंक आयज आमी ह्या उतराचेर आमी नियाळ करून तें उतर आमी पाडुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी पोतून तुमचे कडेन उलोवपाक सगळ्यां कडेन हांव फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.